साम पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. साबार जण लौकीक सांगते विशांत आपले बडाय उलयतात जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये? हे परी सोलोंक आमकां त्राण ना म्हूण वळखल्या वरवीं म्हाका लज जाल्यारय परवा ना. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिश्यां बरी हांव हें म्हणटां, हांवय बडाय सांगूंक फुडें सरतां. ते हेब्रेवकार, हांवय हेब्रेवकार. ते इस्रायेलकार, हांवय इस्रायेलकार. ते अब्राहमाचे संततेचे, हांवय अब्राहमाचेच संततेचो. ते क्रिस्ताचे सेवक, मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतां सो दिसता. हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड फावटी बंदेंत पडलां. लेक नातलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे फावटी मरोन वाचलां. जुदेवा लागचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 फावटी म्हाका फातरायलां. 3 फावटी मुचे थारो फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पयनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचें? आपाय आवरांचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्याच देशी लोकांतावन, आपाय हेर जातींच्यान तावन, आपाय शहरांत, आपाय राना मोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय घातकी भावांतावन, वामटी बरीत वावर करून, कितल्योशो राती न्हीद खळून, भुकेन आनी तानेन साबार उपास काडून, हिंवन तडवून आनी पांघरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टालां. ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार, म्हणजे समेस्त पवित्र साबांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय बगिना, वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासाना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचे उतार हें. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकांत. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खान्ना घालून नागयतात. पूण दिरवी पुंजया सरगार थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोर खान्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजे दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार तुजे सगळे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलोलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखच कितलो भिरांकूळ जायनाये? देवाचे उतार हें.